कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। शांतादुर्ग राममाता ग्रामदेवा विनम्र वंदन करता आणि आज बांदोडा पंचायतीत उंगीरपर्यंत रस्तो साधारण अर्ध किलोमीटर रस्तो सोडून बाकीचो सगळो हॉटमिक्स करपाचें ध्येय आनी धोरण सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ PWD आनी ग्रामपंचायत पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट एकी हांच्या तर्फे हें काम आयच्यान चालू जाता। फुडल्या 6 दिसान हें सगळें काम सोंपोवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो। एक्सेप्ट चळवले स्कूल मराठी शाळा ती बांदिवडे बंदर पर्यंत सोडल्या, कारण ते जवळ जवळ 15 डिसेंबर आसा, पूण ताकाय परमिशन जर मेळ्ळें आमकां आनी तेचे बर जर घेना जाल्यार तेंय काम पूर्ण करून उणीर पर्यंत रस्तो येता त्या आठवड्या टू शिवेर आनी वयर पखले हावस जे उरला ते पर्यंत सगळो रस्तो येणाऱ्या 8 दिसांत कंप्लीट करपाचें धोरण आखून आज हें काम चालू जाता। म्हाका खबर आसा वारबट, रामनाथी, उणीर, चळवले, बोकडबाग, बांदिवडे बंदर हांणी गेली 5-6 वर्सां पेक्षा चड खूब त्रास काडले आनी ते त्रास कित्याक हें सगळ्यांक खबर आसा। पूण आज सगळे चेंबर कंप्लीट जावन सिवरेजचे त्या नंतर इलेक्ट्रिसिटीचे LT आनी ST लायन कंप्लीट जावन सगळें रिपेर वर्क कंप्लीट करून हें काम लोकार्पण करपाचो समारंभ आज आमी कवळ्या आनी बांदोडे ह्या शिमेर करता। अजून बांदोडेचे काही रस्ते उरल्या, हेय रस्ते येता त्या 30 एप्रिल पर्यंत कंप्लीट जातले, कारण काही LT कनेक्शन आनी ST लायनीचे थोडे रिपेर काम ST लायनीचे आनी LT कनेक्शनां दिवपाचें काम चालू आसा आनी हें काम फुडल्या 30 दिसांत कंप्लीट करपाचो मनोदय व्यक्त करता आसतना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचें हांव मना पासून अभिनंदन करता, आभार मानता, कारण काही दिसांत हे सगळे रस्त्याची जी टेंडरां आयली आमची, स्पेशली आमकां पुणे उरला, त्यानंतर बांदोडेचे काही भाग, त्यानंतर आमचो चिरपुणे भाग, हे सगळे रस्त्याची टेंडरां काडून येता ते 2 तारखेक ही टेंडरां ओपन जावन परत ही कामां 15 एप्रिल पर्यंत आमी चालू करचो अशें मनोदय दवरता। लोकांनी एका मना पासून हातभार लावचो, त्याच प्रमाणे एसिस्टंट इंजिनियराक आनी कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट करता की बरें काम करात, तुमचें नांव दवरात, तुमचें सगळ्यो जें कितें पळय फाटल्या
दिसांनी पेपरार येता ते सगळे कुशीन दवरून काम बरें करून लोकांक दाखया जेणे करून ताचे नक्कीच फायदो आमचे बरोबर तुमकांय जातलो. आनी हें करता आसतना आनी एक गजाल प्रामुख्यान हांव नोंद करता की सगळे सरपंचांनी पंचांनी प्रत्येक पंचायतीचे जितले सरपंच पंच आसात तांणी तांकां योग्य तरेन हातभार लावचो, तांकां योग्य ते मार्गदर्शनूय करचें आनी सपोर्टूय करचो. कारण शेवट हें काम करता आसतना प्रत्येक मनशाक त्रास जावंक शकता आनी हें काम करता आसतना हो स्पेशली हो जो वाठार आसा तो व्हरून नाशिल्ल्या कारणान तातूंत चड त्रास जाता. आनी त्या खातीर परत एकदां सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी बरें काम करून घेवचें अशें करता. देव बरें करूं. सर सादारण कॉस्ट कितलो? सादारण म्हजे म्हायती प्रमाणे 3.5 कोटी. पूण काही कारणां लागून तो वाडूंक शकता कारण आमी जे इंटरनल रोड आसा ते सगळे इंटरनल रोड घेवपाक तें ठरयलां आनी हे इंटरनल रोड जर आमी घेतले आसत जाल्यार नक्कीच ताचो कॉस्ट थोडो वाडूंक शकता.